पडवेंतले माडाक लागून फोंड्या शांतीनगरांतली विणा नायक जीव मुठींत धरून जगता। माडाक लागून घरांत भायर भितर सरतना भंय दिसता। घराच्या पडवेंतूच माड आसा। नाल्ल चुट्टां पडून भुरग्यांच्या जिवाक बरें वायट जायत म्हूण ती भियेल्या। शेजाऱ्याक सांगलें पूण तो कानामनार घेना। खात्या कडेन कागाल केली ते हालचाल करिनात म्हूण ती तिडकल्या। माड जो आसा न्ही तो आमकां खूब वर्सां जाली हेचो त्रास आसा। आमी शेजाऱ्यांक बरें करून सांगलें पण तो रेडी ना आनी तो स्वताही रावना हांगा। म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर बरयलें एप्रील म्हयन्याक। तेच्या नंतर त्यांनी जे सबमिशन कर म्हणून सांगलें फॉर्म 1 and 14 फोटोग्राफ्स ते सगळे सबमिट केले। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर झोनल ऑफिसान त्यांनी लेटर धाडले। इन्स्पेक्शनाक ते येऊन गेलो इंजिनियर आणि जेन्ना त्यांनी रिपोर्ट धाडलो त्यांनी 21 तारखेक आणि त्याच्यानंतर नोटीस येवना कांयच येवना म्हणून फॉलोअप करपाक हांव पयर गेल्लें। म्हाका थंय डेप्युटी कलेक्टरान विचारलें की नोटीस तुका धाडूं ना जाल्यार थंय सांगलें गेलें की रिपोर्ट आमकां पावना म्हणून। मागीर एग्रीकल्चरान ऑफिसान वचून सगळे चेक करतकीच तांकां मेळ्ळें की रिपोर्ट्स ऑलरेडी 21 ऑगस्टाक धाडिल्ले आणि जेन्ना हे रिपोर्ट्सचो झेरॉक्स घेवन हांव ऑफिसान गेलें म्हाका सरळ तेणी सांगलें की आनी 2 दिसांनी यो आमकां आतां टायम ना काम आसा। हें चुट्टां किंवा नाल पडून म्हाज्या भुरग्यांक किंवा माय जी जाणटी आसा कितें जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण? कंपाऊंड कॉन्क्रीट कंपाऊंड बसून मोडून गेले आमचे। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय मुखेल घडामोडी। ग्रंथोत्सव 2013 हा 3 दिवस चालणार आहे। 8, 9 आणि 10 त्याच्यामध्ये पहिल्या दिवशी जो आहे तो उद्घाटनाचा कार्यक्रम सकाळी आहे। त्याच्यामध्ये उद्घाटक म्हणून माननीय ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, अध्यक्ष कोकण मराठी साहित्य परिषद, त्याचप्रमाणे प्रमुख पाहुणे म्हणून माननीय श्री विश्राम गुप्ते, प्राध्यापक सोमनाथ कोमारपंत गोवा, प्राध्यापक विजय कापडी हे या मान्यवरांच्या उपस्थितीत सकाळी 10 वाजता उद्घाटन सोहळा होणार आहे। ह्यो ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आज प्रत्येक तुम्ही आत्मसात करपाक जाय। कारण नवे बारीक बारीक बँक येतात आणि ह्या टेक्नॉलॉजी लागून ह्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी लागून ते आज फुडें वता। आमची गोवा स्टेटीची एक बँक आमी आजून फुडें वचूं शकना। कित्याक वचूं सोदना हें आमी चिंतूंक जाय। कशी फुडें वतली हें आमी पळोवंक जाय। कारण आज तुमचे कडेन भरपूर स्टाफ आसा। एक समजूं नाका स्टाफ सुद्दां हांगा जालें की बाबा ही बँक फक्त ह्या निवडून आयिल्ल्या डायरेक्टरांची आनी शेअर होल्डरांची ना, स्टाफाचो तितलोच ताका सहभाग आसूंक जाय। कायसूच्या श्री सिद्धेश्वर देवळात स्वामी अच्युतानंद महाराजाची महापूजा व्हडा उमेदीन जाली। स्वामी अच्युतानंद महाराजाचो 100रावो सोमार आशिल्ल्यान भाविक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। महापूजा वांगडाच महाप्रसाद जालो। शेकड्यांनी लोकांनी महाप्रसाद घेतलो। सगळ्या वाठारांत बायलांनी मुखार येवचें म्हूण संवसारभर प्रयत्न चल्ल्यात अशें आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन म्हणलां। बायलां खातीर घडोवन हाडिल्ले खेळा महोत्सवांत तो उलयतालो। खेळा प्राधिकरण आनी सालसेत वुमेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल कमिटी हो महोत्सव फातोड्डेचे एसएजी मैदानार घडोवन हाडटा। महोत्सवाचे मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन बुधवारा उक्तावण केलें। आज सगळे जगात बायलांक स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाचेर फक्त शिकपाकच न्ही जाल्यार इवन स्पोर्ट्साच्या फिल्डांत सुद्दां बायलांनी मुखार येवच्यो हाचे खातीर सगळे जाण प्रयत्न करतात। 2 वर्सां जवळ जवळ हो कार्यक्रम बंद पडलेलो पूण ह्या वर्साक आमी तो परत रिवायव केला। हो फेस्टिवल सगळ्या बायलांक एकठांय हाडून तांची शक्ती जी आसा ताचें प्रदर्शन करपाचो हो एका प्रकारचो उत्सव। आमी म्हाका दिसता फुडल्या वर्साक 8 स्टार्ट केल्यार बरो हो आनी हाचेवन बरो करपाची आमची येवजण आसा। हांव तुमकां सगळ्यांक बरें आवडयता। देव बरें करूं। आय डिक्लेअर सालसेत वुमन स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2013 ओपन। इतल्यान खबरांची रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.